पक्ष ना पक्ष म्हणजे आम्ही इंडिपेंडंटच लढयला तर तेच वाटेर आम्ही पुढे वयतली. लोकांनी मेन म्हणजे आमचे इंडिपेंडंट असून विश्वास दवरलो हे खूप काम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें म्हणटा तो प्रचार आणि धमक्याचे राजकारण खूप चल्लेले असले. इलेक्शनाच्या आदले राती सुद्धा नॉन गोवन्स आहा तांकां व्हरून सुद्धा धमकायल्ले असले पूण ते ना भियेता करता कविता किरण कांदोळकराक त्यांच्यानी फाटसून रावन जिखोवन दिले. सगळे क्रेडिट तांकां. कोलवाळेन भाजपाक नाकारले कितें जावं शकता कित्याक नेमकें कितें जालें? फाटले फावटीचो त्यांचो आतांचो कॅन्डिडेट हो 2010 म्हाज्या ऑपोजीट रावल्लो. लोकांनी तेन्ना ताका काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट जाल्ले तेन्ना 600 मतांनी 600 मतां ताका पडलेली आनी आतां ते काँग्रेसून बीजेपीन पावनूय लोकांनी ताका कितें तेजो विकास आनी कितें तो osnodे गांवांत ताका खबर आसा लोकांक त्या हेचेर लोकांनी ताका नाकारलेले आसा. रिकेश वाडकर पंच मेंबर. आज कविता कानोळकर ही निवडान येयलेली आहा ती निवडान येवंक ना. ही आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ताका निवडून हाडलेली आहा आनी सांगपाचो मुद्दो आमी एकूच सांगलेले की जे आमचे पंच आमचे वांगडी आमचे गांवचे लोक त्यांच्यानी ताका भरघोस मतांनी दिलेलो आहा. लोकांचो विश्वास आनी लोकांनी ताका निवडून दिलेली आहा. जी कामां आहा लोकांची पेंडिंग ती कविता कानोळकरा कडसून आमी फुडें घेवन वयतले कामां करतले आनी येणारेचे दीस आहा 27 ते आमकां कोल आमच्या लोकांनी दिल्लो आहा तो घेवन इंडिपेंडंट आमी फुडें वयतले. देव बरें करूं. मॅडम आयज परत एक फावट कोलवाळे झेडपी म्हण तुमी निवडून आयिल्ली आसा कितें म्हणटायचे? पहिले आमचे क्रेडिट सगळे माझ्या लिडरांक दिता. लिडर म्हणजे माझे कार्यकर्ते जेन्ना आसात तेच माझे लिडर आसा. आमकां लिडर आनी कोण ना. आनी लोकांनी जो किरण कांदोळकराचेर विश्वास दवरलेलो आनी जी कविता कांदोळकरान फाटल्या टर्माक कामां जी केल्ली तेजेर विश्वास दवरून लोकांनी म्हाका जिखोवन दिला. सगळ्या वोटरांचे म्हाजे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कार्यकर्त्यांचे आनी तशेंच किरण कांदोळकराचे सपोर्ट केल्ल्या बद्दल. तुम्ही पळयतात GNH.